म्हजे घर येवजणे आड न्यायालयात गेल्ल्यांची नावां बेगीनूच जाहीर करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। हाचे आदीं ह्या येवजणेक विरोध करपी आतां फॉर्म वाडटात असोय आरोप तांणी केलो। वेंचणुके वेळार लोकां मुखार सत्य भायर येतलें असोय दावो मुख्यमंत्र्यान केला। पळयात। म्हजे घर येवजणे आड न्यायालयात दाखल केल्ले याचिकेक लागून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें विरोधकांक लक्ष केल्या। हे येवजणेक विरोध करपा फाटल्यान नेमके कोण आसात हाची म्हायती आपल्या कडेन आसा असो दावो ताणें केला। संबंधीत लोकांची नावां बेगीनच जाहीर जातली आनी वेंचणुके वेळार पुराय सत्य लोकां मुखार येतलें अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। तशेंच विधानसभा अधिवेशनात फॉर्म वांटपाचे येवजणेक विरोध करपी कांय जाणांचेरूय ताणें आरोप केला। मजगतीं मुख्यमंत्र्यान पंचायत सचिवांक घर बांदपा संबंधीत म्हत्वाचे सुचोवण्यो दिल्यात। कोणाचेय घर बांदपाचें काम थांबोवचे पयलीं सगळ्या गजालींची पुराय तपासणी करची अशेंय ताणें स्पश्ट केलें। तशेंच काम थांबोवचो आदेश थेट दिवचो न्हय, गरज पडल्यार जिल्लो अधिकाऱ्याचो सल्लो घेवचो अशेंय ताणें सांगलें। खास करून पोरणी घरां परतून बांदपाच्या प्रकरणात गरजे भायर काम थांबोवचें न्हय हाची सुचोवणी मुख्यमंत्र्यान पंचायत सचिवांक दिल्या। म्हजे घर ह्या स्किमीची योजना काडटा आसतना ताजेर खूब विचार करून आतां कोण तरी कोर्टान गेला त्याच्या फाटल्यान कोण आहा पळय न्ही तोय म्हाका खबर आहा। थोड्या दिसांनी तेजें नांवूय डिक्लेअर करतलो आनी कळटलें तेन्ना लोकांक येवनी इलेक्शन लागीं येयलें काय ना ताज्या फाटल्यान कोण आहा पळय न्ही तो कळटलो लोकांक। तेन्ना मागीर म्हणटले आमी ना म्हणून एक्सप्लेनेशन दिवपाक येतले। थोडे फॉर्मां वांटूंक आमच्या वांगडा येयले, विरोध विधानसभेन करताले आनी फॉर्मां वांटूंक आमच्या वांगडा त्या ती केस कोणी घातल्या पळय न्हू तें सांगतलो हांवूय पत्रकारांक। अरे बेश्टो एकट्याक कोणाक तरी फुडें काडटात आनी केस घालतात। मूळ गोंयकारांचें घर तुमच्या जर नांवार जाता आसत जाल्यार तें दुखता तुमच्या पोटान। तेन्ना तलाटी नासले थंयसर आनी सर्वे करूंकूय कोण नासलो। ते पुर्तुगाल आसले तेन्ना कोणी जशें मेळटा तशें घर बांदलां, ताका डॉक्युमेंटूच नासले म्हणून आयच्या सेक्रेटरीक कितें जालां इचरोंक हाड टू डॉक्युमेंट म्हणून नाजाल्यार दिना तुका, ताका पगार मेळटा तो विचरत आसता बाबडो। आयज म्हज्या घरा कडेन एकटो स्टॉप ऑर्डर घेवन येयला, आयज सकाळीं सांगता हांवें ताका विचारलें कित्याक काडले रे काय म्हणून, ना तो दुसऱ्या तेज्याच म्हणटा भावान कंप्लेन केल्या म्हणून स्टॉप ऑर्डर काडल्या। अरे म्हणलें तूं विचार तरी कर मरे म्हटलें, तेणी हावज रिपेर मागलें तें कित्याक दिवंक ना डॉक्युमेंट तेज्या नांवार ना म्हणलें कंप्लेन केल्या तेज्या नांवार आहा। ह्यो कटकटी आहा त्या ती सेक्रेटरींक सुद्दां पंचायतीच्या सांगता हांव 7 फावटी विचार करात कोणाचें घर बांदतना स्टॉप ऑर्डर काडच्या पयलीं डायरेक्ट काडूं नाकात। जाय जाल्यार कलेक्टराचो एडवायस घेयात, डायरेक्ट काडून कोणाचें घर बांदतल्याचें बंद करूं नाकात, निदान जुनें घर तरी करूं नाकात आनी हें स्ट्रिक्टली करपाची गरज आसा। आमकां जाय म्हणून सायन कशी मारता आमी, बट ती मारच्या पयलीं 4 फावटी विचार करपाक जाय। बाबडो जो घर बांदपाक जो कश्ट करता ताका खबर आहा घर बांदपाक कितले त्रास आहा ते। आनी जुनें घर जर आमी परत बांदता आसत जाल्यार तें बांदूंक मेळना गोंयकाराक, आनी मागीर कित्याक तर तें सरकार कोणाक जाय तर मागीर तें। अरे सामान्य गोंयकाराक जर आपलें घर रिपेर करूंक मेळना, बांदूंक मेळना, मागीर कितें। आनी ह्या सगळ्या कटकटींतल्यान आमी म्हजें घर स्कीम घेवन येयले आनी ह्या म्हज्या घराक स्किमीक विरोध करपी हे विरोधक जे आतां वयतले लोकां कडेन सांगपा खातीर मतां दियात म्हणून, तर इवन दो म्हणजे बरेच जाण मुणकारियल जागेत आसात, बट त्या मुणकारियल जागेत आसतात तरी थोड्या जाणांनी मुणकारियल केसीक एप्लाय करूंक ना, बट तरी सुद्दां तेणी सनदीक एप्लाय करीत आसात जाल्यार तेजी सनदूय ताका मेळटा आनी घर रेग्युलरायझेशन एप्लाय करीत आसात जाल्यार तेजें घरूय कायदेशीर जातात। म्हणजे तुमी एक गजाल लक्षांत घेयात, मुणकारियल केस जरी तेजी चालू आसली आसत जाल्यार हांगासर ताका सनदूय मेळटा आनी तेजें घरूय तेजें रेग्युलरायज जाता। मागीर तूं तुज्या मुणकारियल रायट घेवन तूं तुज्या जमनीचो हक्क तुका मेळोवंक शकता कायमचो परमनंटली। आत्तां रेव्हेन्यू मिनिस्टरांनी हांव उलयतालो की फुडल्या 3 म्हयन्याच्या भितर मुणकारियल केसीस म्हणून जितक्यो आसा पळय न्ही पेंडींग त्यो सगळ्यो क्लियर करपाचें आमी थारायलां। A to Z मुणकारियल केसीस ज्यो आसा ह्यो क्लियर जातल्यो आनी तांच्या नांवार जावपाचें करपाचें थारायलां। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।